जगत्याचे सर्व स्वास्थ्यप्रेमी दर्शकांक मिगेल नमस्कार। हांव सुचित्रा शेणय विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जेवचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत। खंयचेय एक समाजाचे उद्धार जावक जाल्यार त्या समाजाचे हर एक सदस्यान शिक्षित जावका, ताका शिक्षण मेळका आणि एक चांग उद्योगार आसूका जाल्यार खंयचेय एक समाजाचे उत्थान जावक जाल्यार त्या समाजाचे हर एक सदस्याक वारडीक जावका आणि तांकां चरडून जावका, तेन्ना मात्र एक समाजाचे अभिवृद्धी जावचे साध्य। आरोग्यवंत चरडूं आमगेल देशाचे भविष्य म्हणून आमी मना दवरनो। आजी आरोग्य भाग्य श्रृंखलेचे धनचे उपाख्यानांत आमी चयन केल विषय चाइल्ड केअर अँड हेल्थ। चरडाले पयले 1000 दीस ह्या विषयार उलोवच्याक आजी आमगेल मध्ये आसाची कोड्यलाचे वरिष्ठ आणि प्रसिद्ध चरडूवाले चिकित्सज्ञ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर बी शांताराम बाळिगा हानी। डॉक्टर मामा तुमकां आयच्या उपाख्याना स्वागत। डॉक्टर बी शांताराम बाळिगा हानी MBBS आणि MD KMC मणिपाल कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल आणि मंगळुरांत कोरनो तंतु फर्स्ट रँक या प्रथम रँकाचे भागीन जावन आसाची। हानी डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट कमिटी ऑन कोविड आणि कोविड डेथ ऑडिट कमिटी आणि मलेरिया कंट्रोल कमिटी दक्षिण कन्नडा हाचे सदस्य जावन आसाची। हांका जिल्हा राज्योत्सवा प्रशस्ती अशी अनेक प्रशस्तीचे भागीन जावन आसाची। मलेरिया निर्मूलनाक एक सॉफ्टवेअर कोरनो कोड्यलाचे सिटी कॉर्पोरेशनाक दिवनो हाजे निमित्त मलेरियाचे नियंत्रण करच्याक मस्त उपकार जाला। कोड्यलाचे वेनलॉक हॉस्पिटलांत रिजनल एडवान्स्ड पीडियाट्रिक केअर सेंटर RAPCC चे स्थापना हांगेल मुखारपणांत जाले। हानी कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज मंगळूर कोडियाल हाजे प्रोफेसर एमेरिटस जावन आसाची आणि प्रस्तुत मंजुश्री क्लिनिक डोंगरकेरींत हांगेले सेव दिता आसाची। डॉक्टर मामा प्रति एक औस बाबसूंक तांगेल चरडान स्वस्थ जावन आसूका आरोग्यवंत जावन आसूका म्हणजे आशस्चे सहज जावन आसा। एक वैद्याल दृष्टीन तो चरडाल काळजी केदन सुकून सुरुवात कोरेत आमी एक देखरेख केदन सुकून सुरू कोरेत। एक चरडाल काळजी साधारण गर्भ राबिल दीस तुलन स्टार्ट सो आता पट्टांत वाडता आशिल्ले फीट आसा गर्भ वाडता आसतना आवसूल पळवण कशें आसा, गुरबिणील पळवण कशें आसा, गुरबिणील मनस्थिती कशी आसा ताजेर हुंदून आसता। सुरवेचे 3 म्हयन्यान तूं चड तूक जायना बट लास्ट 6 तुलन 9 म्हण डिलिव्हरी जावची त्या 3 म्हयन्यान तूं चेडाले तूक सम चडटा। सो ते तूक जातना जन्म येतना अड्डेस तुलन 3.5 kg तर आसल्यार लायक सो चेडाल तूक चड आसल्यार चेडू नॉर्मल जावन आसल्यार डिलिव्हरी नॉर्मल जावन आसचे चान्सेस चड तेन्ना हांव सुख ते जाल्लेले चेडाल पळवण करचेक लायक जाता नो हाजे खातीर तांणी डॉक्टराले वचुका डॉक्टराले वचून आतां आमगेले विज्ञान कितली मुखार सुनायला म्हणल्यार त्या कंजेनिटल एनॉमलीज म्हणटा न्ही जातानाची जन्मतः आसची तसले तोंदर सो त्या पट्टा आसतनाचे आतां सादारण 20 वार गर्भ राबून 20 वार म्हणटाना ताजी डिटेक्ट करूं जाता। सो हें पुरा वग्गी डिटेक्ट केल्यार ते गर्भ मुखार वचना अशी ते टर्मिनेट करून राबोवन हेल्थी चेड जावं तशी पळयतात। इता म्हणल्यार असल चेडवान पळवण भारी कश्ट सगळे
फॅमिली वैरी आसता समाज वैरी ताजी इफेक्ट आसता सो त्या निमित्त असल गर्भ मुखार वच्चे नाशी पळोवचे सो ताजे खातीर आतां मस्त वैज्ञानीक जावन करूं जाता सो अल्ट्रासाउंड स्कॅन घे ब्लड एग्जामिनेशन करचे आनी हें कशी हें हॉट जाता आसा फिटस हॉट जाता आसा म्हणून पळोवचें जाता आता तुम्ही या स्लाइडान तू केलं दाखयला एक चरडाक ते वोंटो शिंपरी जावन आसा अनेकाक दोळ ना अनेकाचे ब्रेन डेवलप जायना मागीर अनेकाचे मायक्रोकेफेली म्हणटाची सनमाते तांतू मेंटल रिटार्डेशन जाता अनेक त्या डाउन सिंड्रोम म्हणटाची डाउन सिंड्रोम म्हणल्यार मंगोलिझम बुद्धिमांदी जाताची सो असल आनी पुरा वग्गी डिटेक्ट आमी ते गर्भ आसतनाची पळोवन डिटेक्ट करू जाता एक बाळांतीक आणि एक स्वस्थ चरडाक कसले संबंध आसगी वय म्हणल्यार आतां बाळांतीन तिगेले आहार सेवन कशें आसा म्हण नाही तशें नाही बाळान जेवच्याक म्हळ्यार ते एक नॉर्मल गी सिझरीन गी फोरसेप्स गी तशी सांगच्या बाळान ती जेवच्याक आनी चरडाक कसले संबंध आसवे म्हण वय वय डेफिनेटली ते बाळान ती टायमाक आमी से आयदर मेक ऑर ब्रेक म्हूण म्हणटाची इट्स ए आतां कोणालेय जिवनांत बिग्गेस्ट रिस्क काण घेवचे इज अ डिलिव्हरी जन्मा येवचे इज द बिग्गेस्ट रिस्क एनी पर्सन हॅज तेन्ना चिक्की चेडून जाल्यार आतां प्रत्येक बाळांतिरा आमी ॲट रिस्क म्हणटाची आनी तांतू केलो पटी चड प्रॉब्लेम आसता ताका हाय रिस्क म्हणटाची सो रिस्क नातील बाळांतीर ना सो बाळांतीर जाताना चेडूक कशी ते सुकान जावन चेडू जाली कुडले रोवण मोशन पास न्ही रोड का सुरू आहे का रोवण चेडू ब्रीथ करू स्टार्ट जावका आनी तांतू रक्तचलन आसा ब्लड सर्क्युलेशन त्या पट्टां भितर आसतना ब्लड सर्क्युलेशन इज दुसरी वेरायटी दुसरी टायपार आसता त्या आमी जिवन येतची जन्म जातची त्या चेंजीस जावका सो हें पुरो जाताना बाळांतीर हें जाताना विथीन 5-10 मिनिट्स भितर जावका आतां डिलिव्हरी जाल्लेले 5 मिनिटां भितरी चेड म्हणल्यार 10 मिनिट भितरी त्या चेडून रोवण चेडाल कलर चेंज जावन चेडू पिंक जावन आसुका एक्टीव जावन आसुका सो त्या जायनी म्हण जाल्यार मागीर ऑक्सिजन उणी जाता ब्रेनाक ऑक्सिजन उणी जाल्यार ब्रेना इफेक्ट जाता सो त्या ऑक्सिजन उणी जाल्ल्या निमित्त सगळे मागीर अंगांगांतूय इवन ब्रेन जावं लंग्स हार्ट किडनी पुरा हाजेर इफेक्ट जावन वता आता एक बाळान जेली कुडले एक त्या एल्टीन तू यो बाळांतिल्या डॉक्टर कशे असतात आणि पिडियाट्रिशियनांनी असो का चेडूवाळ डॉक्टरने असो का म्हणून म्हणताची कुडले येताय डॉक्टर आणि पळयता कसं पळयता ते सी आता एक रडली गी डिलिव्हरी केली जाली कुडले आता बाळांतीर करतले डॉक्टर बाळांतीर करून चेडाक दिता चेडान दिता सुरू आमी पळोवचें कसं म्हणल्यार एक चेडाल कलर चेडू रक्त घेना चेडू श्वास घेत घेना चेडाल हार्ट रेट कशें आसा म्हूण पळयताची हें पुरो समज म्हूण जाल्यार मागीर ताका पुसून चंद करून थंड जावचें ना हेजेर इता म्हणल्यार त्या टायमार एक ताजे पोटां भितर टेम्परेचर 37 डिग्रीस आसता भायर आयले कुडले 23 AC घाल्यार आनीक उणें आसता सो थंडी जाल कुडले बेबीचे ग्लुकोज कन्सम्पशन चड जाता ग्लुकोज कन्सम्पशन चड जाले कुडले बॉडीन ब्लडांत ग्लुकोज उणी जाता हायपोग्लायसिमिया म्हणटाची त्या जाले कुडले ब्रेनाक पेट जाता फिट्स येता सो चेडाक त्या टेम्परेचरार 37 डिग्री टेम्परेचरार दवरून पुसून ताजे आशिल्ले उदक आनी काणू क्लीन करून मागीर कुडले आवसुले एनाटॉमिकली तुम्ही टेस्ट करता की पुरा समजगी म्हणून वय 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 तेन्ना पुरो पळयताची सी आतां मोशनोची जाग समज की नागी तोंडां भितरी जीब कान समज की नागी दोळो पुरा आनी मात्या सायज कशें आसा तें पुरो पळोवन घेवन चेडू एक नॉर्मल आसा म्हूण सांगता
एक एक पण ಕೆಲವು ಚರಡುವಾಂಗ್ तुमी इन्क्युबेटर दवरका एटलीस्ट फॉर फ्यू आवर्स म्हणून सजेस्ट करताची ह्या कसं निमित्त नो त्या डिपेंड जाता आता डिलिव्हरी जाताना चेडाक त्रास जाल्ले म्हण जाल्यार तेन्ना डॉक्टर्स सांगताची स्पेशल केअर दवरून पळोवन ऑब्जर्व करून प्रॉब्लेम चड जायना अशें हें करता म्हणून मागीर जायना आशिल्लें आसल्यार उणी तूक आशिल्लें आसल्यार असल केलो डिलिव्हरीज आसताची ते आसल्यार इमिडिएटली तांकां स्पेशल केअर दिवपाक जाता स्पेशल केअराक व्हरताची यूजुअली एक बाळान जेतना आस्पत्रे सुकून ऑब्स्टेट्रिशियन बायलमनशेक वग्गी डिस्चार्ज करूं तयार आसता जाल्यार पिडियाट्रिशियन ಸ್ವಲ್ಪ राखता म्हणल्यार चेडा जॉन्डिस जालागी हळदू जालागी म्हणून पळोवच्याक तेन्ना हळदू जेतना ताका एक इन्क्युबेटरांत स्पेशल इन्क्युबेटर दवरून एक लाईट आनी पुरो मारून दवरताची तसं म्हणून सांगता ಸ್ವಲ್ಪ ना ह्या आवसुले ब्लड ग्रुप आनी चेडाल ब्लड ग्रुप दुसरे असल्यार आमचो ब्लडांत दोन कॅटेगरी आसा ABO ब्लड ग्रुप आनी RH म्हणून RH ग्रुपांत आवसुले RH नेगेटिव्ह जावन चेडो RH पॉझिटिव्ह आसल्यार दोन्ही प्रेग्नन्सींत तिनी प्रेग्नन्सी म्हणटा ना ते RH सेन्सिटायझेशन म्हणटाची सो तांच्यावन चेडाले रगत डिस्ट्रॉय जाता रगत डिस्ट्रॉय जातना तांकां जॉन्डिस जावचें स्टार्ट जाता ते एक RH ते भयंकर प्रॉब्लेम जावचे चान्स आसता आनी एका ABO इनकम्पॅटिबिलिटी म्हणटाची आवसुले O ग्रुप जाल्यार आनी चेडाले A जेवा B ग्रुप जाल्यार तेन्ना थंय थोड्याची anti-AB एंटीबॉडीज म्हण आसता त्या येवन चेडाक सेकेंड ऑर थर्ड डे जॉन्डिस जावचें स्टार्ट जाता हें जावचें कशें म्हणल्यार जाल्ल्या चेडाले लिव्हराचें काम थोडें उणें आसता सो ते लिव्हर म्हणल्यार कॅपॅसिटीन काम करतना हॉट जावपाक ना लिव्हर काम करना आसता सो आतां म्हणल्यार ते दुसरे मेकॅनिझम आसता सो मनशाक लिव्हर काम केन्ना करता आहार सेवने जाताची पोट्टान तो आहार सेवने आसना सो जाल्ली नंतर फीड करूं स्टार्ट जाताची मागीर ताजे निमित्त लिव्हराचें काम स्टार्ट जाता लिव्हरा काम स्टार्ट जातना मागीर 5-7 दिसांना मोशन हळदू वचचें स्टार्ट जाता मोशन केन्ना हळदू वचचें स्टार्ट जाता की तेन्ना जीर्ण आनी समज जाता म्हणून अर्थ सो आतां जॉन्डिस सादारण 25 वयर गेली म्हूण जाल्यार तेन्ना ताजे इफेक्ट ब्रेनाक जाता चेडाल तूक उणें आसल्यार उणी लेवलाची बिलिरुबीन म्हणटाची त्या बिलिरुबीन वचून ब्रेनाक इफेक्ट करता ब्रेनाक इफेक्ट करून असल चेडवांक फिट्स येता सेरेब्रल पॅल्सी जावचें पुरो कान आयकनाशी आसचें पुरो न्हय जाल्यार तुगेले स्पॅस्टीक सेरेब्रल पॅल्सी म्हणटाची अशें अनेक प्रॉब्लेम पुरा एंड ह्या परमनंट डिसेबिलिटी कान आयकना परमनंट सो ते जायना अशी देज आर ऑल प्रोटेक्टिव्ह प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स त्या ब्लू लायटांक घाल्यार त्या लायटान तुजी त्या बिलिरुबीन कन्वर्ट जावन मुतान तूं पास जावन वता सो त्या चड जायना अशी वी हॅव प्रोटेक्ट द बेबी जाल्यार ಕೆಲವು ಜನ ಮನಾಂತ एक भंय आसता तशी इन्क्युबेटरा दवरून लायटा दवरल्यार जॉन्डिस आसा चेडवांक चेडू काळी जाता चेडूल कलर मागीर काळी वरता पुरो ह्या पुरो मिथ्य गी तथ्य बदने हां तशें पुरो कांय जायना इट इज वन ऑफ द मेकॅनिझम्स बाय केल्ल्या निमित्त सेव द चाइल्ड नॉट ओनली सेव ए हेल्थी चाइल्ड चेडो आसता आनी हेल्थी आसता रोग येनाशी अती सुरवे पंत गर्भस्थ आशिल्ल्या बायलमनशेक मस्त पुरो नमनेचे भंय आसता मनांतू तिगेल चेडू समजावन जतगी नागी आनी प्रमाण हांकां धैर्य जावन आमी तांगेली मनस्थिती कशी समकोरीत ना आतां चेडू नॉर्मल आसा म्हूण करतना आतां ऑब्स्टेटिशियन केन्नाय टेस्ट करताची तांणी टेस्ट करताची चेडाल बेळवणीक कशी आसा मागीर अल्ट्रासाउंड करून ताजे चेडाल सर्क्युलेशन सम आसा ना ताजी ब्रेन सम आसा ना प्रॉब्लम्स एबनॉर्मलिटीज कसले आसा की ते आनी पुरो पळयताची सो ताजे निमित्त पिरियॉडिकली ते पुरो टेस्ट करून त्या पर्टिक्युलर एजान तूं ते चेडू कशें जावका ते आसा की ना ताजी वेट आसा की ना सो ताजी ते पळोवन मागीर
ह्या जातच चेडू समास म्हणून सांगताची तशी जाल्यार एक नवे स्त्री ना गर्भस्थ स्त्री ना कांय भिव म्हणून आता पूरा नमने टेक्नॉलॉजिकली एडवान्स जाला आणि कसं कोर येतं म्हणून असं आणि कसं ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಕ ಪಟ್ಟಾಂ ಬಿತ್ತರಿ गुरबिणीला पट्टां भितर वचून थंय आशिल्ले चेडा वयर ऑपरेशन कोण सम करचें असेल तितले एडवान्स या एम्नियोसेंटेसिस आणि म्हणून कर नाही मस्त नमनेच पर रोगा क्रोमोझोमल एनॉमली पर असल्यारी पळोवन घेवप आता एक चरडान जेल्लेले एक अर्ध घंटे भितरी चरडाक स्तनपान करूक आमी वर्ताची म्हणून फुडली पंत डॉक्टर मामान सांगले आमकां एक फुडली उपाख्यानांत सो या स्तनपानाचे महत्व कसले अर्ध गंटे भितर नाही ಕೆಲವು ಬಾಳಂತಿರ್ ಕತ್ತಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ जत्तानाची जल्लेल चेडडाक आंबलिकस कट करनाशी स्तनपान करताची कूडले करताची आणि थोडो वेळ सोडताची ते म्हणल्यार त्या चेडडाक थोडे चड रगत येवका म्हणलेले एक आसा त्या चड रगत आयल्यार चेडू हेल्थी जावन आसता त्या हाजे अंबलिकल कॉर्डाचे आणि स्तनपान करचे इट इज फर्स्ट हेचे आमी कोलोस्ट्रम म्हणटाची कीट म्हणून म्हणजे ते कोलोस्ट्रम दिल्ल्यारी ताजी तितले इफेक्टिव दॅट इज द फर्स्ट medicine not only food first medicine against any bacteria or I mean bacteria katira antibiotic म्हणून दिताची so the first antibiotic the child gets is a colostrum आता जल्लेल चेडडाले 6 गंटे भितर चेडडाल पडटांतू क्रिमी पुरा येवचे स्टार्ट जाता सो मायक्रो ऑर्गॅनिजम्स म्हणटाची गट फ्लोरा म्हणटाची सो 6 गंटे भितर येता त्या 6 गट फ्लोरा आयिल्ले आता कोलोस्ट्रम दिल्ले म्हूण जाल्यार आमकां जावका जाल्यार आमकां आरोग्य जावन आसचें ते चेडणान आरोग्य जावन आसचें खंयचे खंयचे क्रिमी आसुका पडटा ते पुराय बॅक्टेरिया मायक्रो ऑर्गॅनिजम्स गट फ्लोरा म्हणटाची सो लॅक्टोबॅसिलस म्हणून सो हेल्थी बॅक्टेरिया पोटां भितर आसता हेल्थी बॅक्टेरिया आसली कुडले ते चेडडाक रोग आशिल्ले बॅक्टेरिया ह्या नाशी पळयता सो वन ऑफ द पोर्टल ऑफ एंट्री म्हणल्यार आतां चेडडाक रोग येवचे इन्फेक्शन जावचे सेप्टिक जावचे पोट्टा मुखांतर इंटेस्टायना मुखांतर येवचे चान्सेस सो त्या यानाशी हेल्थी बॅक्टेरिया जाता त्या हेल्थी बॅक्टेरिया येवचे कोलोस्ट्रम त्या चेडडाक मेळची थोडेच दूद म्हणल्यार ते एक फ्यू ड्रॉप्स मेळचे पुरो कोलोस्ट्रम बट तितले ड्रॉप्स कोलोस्ट्रमान ताजे ब्लड ग्लुकोज लेवल मेंटेन करता खाली थोडे ड्रॉप्स मेळ्ळ्यार पुरो ब्लड ग्लुकोज समा मेंटेन करता सो चेडडाक कसलोय प्रॉब्लेम येना अशें पळोवपाक जाल्यार अर्ध घंटे फुडें स्तनपान करपाक जाता एक स्लाइड आसा स्लाइड नंबर 3 कसो पुरो लाभ आसा म्हणून एक बालमनशे कसो पुरो म्हळ्यार बाळांतीक कसो पुरो लाभ आसा हाजे निमित्त बाळांतीक ताजे निमित्त यूटरस श्रिंक जाता सो ते हार्मोनल चेंजेस जाता यूटरस श्रिंक जाता आणि तिगेले वेट लॉस जाता वेट वय सो पोस्टपार्टम ब्लिडिंग म्हणटाची ते पोस्टपार्टम ब्लिडिंग जावचे राबता सो ते जावचे चान्सेस उणे अति स्तनपान करतल बायल मनशे ना कसो पुरो नमने खाण खावका आहार घेवका गुरबीण आसतना आनी स्तनपान करता जाल्यार तिगेलो आहार पुरा नमुने आहार घेवं येता हातूं डेयरी प्रॉडक्ट्स आसा आनी वेजिटेबल्स नॉन वेजिटेरियन खाता जाल्यार नॉन वेजिटेरियन खावं येता एग आनी खंयचेय रेस्ट्रिक्शन ना बट 30 to 40% फ्रुट्स आनी वेजिटेबल्स खाल्ली म्हण जाल्यार दॅट इज व्हेरी गूड फॉर द तांतूं पुरा जावका जाल्यार आनी ड्राय फ्रुट्स तुवें बादाम पिस्ता तसले घेतल्यार हातूं अवाकाडो जाल्यार तुका DHA म्हूण आसता सो DHA आशिल्ले फूड्स सबस्टेन्सीस ते घेवका जाता सो हाजे निमित्त इतलें म्हणल्यार 90% ब्रेन ग्रोथ जावचे डेलिव्हरी जावचे फुडें 90% of the brain cells are formed delivery जावचे फुडें डेलिव्हरी जाल्ली नंतर ओनली अबाउट 5 to 10%
ब्रेन सेल्स मागीर ब्रेन हॉट जावचे कशें म्हणल्यार ते कनेक्शन्स डेवलप जातात ते कनेक्शन्स सेल्सातून आनी सेल्ला कनेक्शन डेवलप जातना ते मेटासाइज हॉट जाता सो ताजे खातीर हांव सून सेवन करचें तूं DHA जावका DHA मेळचे अवाकाडो ड्राय फ्रुट्स मेळटा स्पेशली तुगेले हें वॉलनट मागीर सार्डिन्स बुताय तरबुताय and probably coastal जन बुदंत आमची गेल बुदंत म्हणचे बिकॉज जळकी खाताले सो तांतूय तरबुताय म्हणल्यार इट्स अ डेलिकसी आमकां सो आता तुम्ही पुरा नमनेचे आहार खावेत म्हण म्हणले जाल्यार ಕೆಲವು जन बाळांतीक ಕೆಲವು आहार खाता तागेल चरडाक मातसो तोंदरी जाता कोलीक जाताची सांजी म्हणटा रोड उसूर करताची असं कोलीक बिहेवियर म्हण म्हणटाची वय कोलीक चाइल्ड म्हणल्यार फस्ट 3 जेव्हा 4 म्हयने तर आसता ते आतां आवसूल दूद कशी म्हणल्यार दूद चेडाक जाय जाल्यार तितली मेळटा दूद पितना थोडे वार पडटा वता पिल्लल दूद जीर्ण जाता जीर्ण जावन इट बिकम्स एसिड एंड गैस सो एक्स्ट्रा दूध मेळ्ळें म्हणजे ते सीधा लार्ज इंटेस्टाइन हॉट इंटेस्टाइना वचून थंय एसिड एंड गैस जाता सो ताजे निमित्त ते पोटा दुखी स्टार्ट जाता चे आवसुले रेग्युलर तीन एकस्टम म्हळ्यार तीन रेग्युलर जावन घेवची आहारा निमित्त चेडा वयर मस्ट इफेक्ट जायना बट अनयुजुअल जावन आतां चमकले मस्त आश जाले पब्बा सा वचून एक घी रोस्ट हें आनी खाले दीस इज नॉट द युजुअल फूड टसल फूड घेतले न्हय जाल्यार बाळांक तिका थोडे हें दिताची च्यवनप्राश मागीर विर्शे आनी कशाय करून दिताची सी ऑल दीस रेग्युलर जावन येना तांत आशिल्ले ते प्लांट सेक्रिशन्स आतां ओके ताजे पयशे पडटा ते कसले दिवचे म्हणल्यार ताजे निमित्त इंटेस्टाइन्स एक्टिविटी समजावन उदकाडानी समजावन आवसून आरोग्य जावन आसुका आराम जावन आसुका म्हणून बट त्या आवसूल दुदान तूं चेडा घेवन त्या चेडाक त्या कोलीक जावचे चान्स चड आसा पोटादुखी जावचे चान्स चड आसा उदकड लूज मोशन जावचें पुरो आतां एक सिंपल एग्जाम्पल दिता आतां चॉकलेट आवसून चॉकलेट खालें चॉकलेट करतना तातूंत फिनॉफ्थलीन म्हणून घालताची त्या फिनॉफ्थलीन आवसूल एब्जॉर्ब जावन ब्रेस्ट मिल्क आयन ते चेड आयले जाल्यार इट कॉजेस लूज मोशन सो असल्या रेग्युलर आहार सेवनेन कसलेय जायना बट अनयुजुअल जावन नेवे लायक असं म्हणून मस्त खाल्ली म्हण जाल्यार ताजे निमित्त इफेक्ट युजली बाळांतीक आईस्क्रीम चॉकलेट आनी कोणे दिनाची मागीर खंय ती निपून खावक इतलीची बाळांतीक दिलेले त्या हाजी विडश्याच्या निमित्त म्हळ्यार युजली केन्नाय घेना ती फूड वय वय कशाय वय ताजे निमित्त प्रॉब्लेम जावचे अनेक एक मस्त एक प्रश्न कसा म्हळ्यार ब्रेस्ट मिल्क स्तन असं दूध तर पावत गिनागी म्हणून त्या एक मस्त जनाल मना भंय असता तशें जावन शतावरी पिट्टी म्हणून नातले कसले लेही म्हणून पुरा घेवन दूध चेड करचे म्हणून प्रोसेस करताची हे पुरा काम करतगी ताजे निमित्त खंयचेय देर इज नो सायंटिफीक एविडन्स कांय ना ते प्रूव करता म्हणून सी आतां दूध जावचे आवसुले दूध जावचे मेळचे इट्स ऑल आ चेडाक कशी फीड करता फीड करची मेथड समज की ना कितली पट्टी फीड करता ताजेर होंदून आसा ते ब्रेस्ट एम्प्टी जालें तशी चड दूध जाता सो द फोकस इज टू फीड द बेबी कितली फीड करतगी एस्पेशली फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लायफ फर्स्ट 3-4 दिसान तूं आवसूल दूध दिवचे बदला फॉर्मुला दिल्ले बॉटल फीड दिल्ले दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम and it's unfortunate most hospitals are following that नाही आता म्हळ्यार सकडी कामावतल जन दुखून म्हळ्यार बाळांतील नंतर 6 महिन्यान कामावतांची म्हणून मस्त जन पिडियाट्रिशियन्स दिताची बॉटल्ड मिल्क फॉर्म्युला मिल्क दियांची म्हणून सांगून जाल्यार फॉर्म्युला मिल्क घेतिल्ले चरडुवां सम थोडा थोडा आसताची नॉर्मल चरडुवां पशी तेन्ना यूजुअली ब्रेस्ट मिल्क मात्र दितले अम्माक ಸ್ವಲ್ಪ गिल्ट फीलिंग अशी तिगेल चरडू सपोर आसा त्याची त्या फॉर्म्युला मिल्क पिलेल चरडू थोडा थोडा आसा हांवें दिवंक आशिल्लें म्हूण तशी एक गिल्ट फीलिंग आसता ना दॅट इज आत्ताच्या प्रकार थोर आशिल्ले चेडूं नॉट नॉर्मल
नॉट हेल्दी. नॉट हेल्दी. हां. फॉर्म्युला दिल्ली कुडले ते फॉर्म्युला दिल्ले निमित्त वाडून येताची एडल्ट्स जाताची तेदन प्रॉब्लेम्स स्टार्ट जाता. हां. होड जाताची. सो आता डायबिटीज जेव्हा हायपर टेन्शन हायपर कोलेस्ट्रॉल हे पूरा जावचे फाउंडेशन इज लेड ड्युरिंग चाइल्डहूड. सो फॉर्म्युला फीडिंग केली म्हणजे ताजी रिस्क चड जाता. whereas breast feed केल्यार ताजी रिस्क उणे. सायन्स हॅज प्रूव्ड इट टाइम एंड अगेन. सो ताजे निमित्त आता पिडियाट्रिशियन्स आमी वैद्य जावन कोण पुरो एडवायस करचे कशें म्हणल्यार चेडवान मस्त तोर आसचे काय ना सपुराय आसचे ना तांकां प्राय तक तूक हायट वेट आनी असं म्हणजे हेल्थी आसकात आनी रोग नातील आसकात. दॅट्स मोर इम्पॉर्टंट. ते समसूच चेडू हुशार आशिल्ले चेडवान सडन ताका हुशार नातील जाल्यार असं जेवचे साध्यतेस की कसं पुरा कारण आसता का? हाका मस्त कारण आसताचे. आतां बाटलीन दूध दिताची बॉटल फीड करून स्टार्ट करता मागीर फॉर्म्युला दिताची. आतां सांगलें आवसुले दूध दिताना ताजी मस्त बेनिफीट आसा फॉर बोथ फॉर द बेबी एंड द मदर. रायट. आनी डेंजर्स कसले बॉटल फीड करचे निमित्त. सो बॉटल फीडा निमित्त इन्फेक्शन्स चड जाता. आतां आवसूल दूध मात्र मेळ्ळें म्हणजे आतां कोलेस्ट्रॉल म्हणल्यार सायन्स कितली प्रूव केला म्हणल्यार आवसूक चेडाक कितली प्रोटेक्ट करता म्हणल्यार सुरवेक दिलेले 4-5 दिसा दूध दान तूं ते सेल्स आसताचे मॅक्रोफाज म्हणटाचे ते मॅक्रोफाज आवसूल ब्रेस्ट मिल्कातूल्यान येवन चेडाल पोट्टा वचून इंटेस्टाइना मुखांतर ते सिग्नल्स पेटयता रोग निरोधक शक्ती येवचे. इन द सेन्स गॉड हॅज क्रिएटेड द ब्रेस्ट मिल्क इन सच अ वे ते आवसू तितली म्हणटा त्या चेडाक एक प्रोटेक्शन दिता. ह्या प्रोटेक्शन तूं 1-2-3 फॉर्म्युला फीड दिल्यार बेनिफीट होता. सो ते कोलेस्ट्रॉल बेनिफीट काडचे इज नॉट द रायट वे. रायट. मागीर ह्या जावन म्हणून बॉटल फीड करताची. तर बॉटल फीड करतना ताजे इफेक्ट्स रिकरंट खांकी साहित्य कानादुखी आस्थमा आशिल्ल्यांक आस्थमा चड जावचे. मागीर काना भितर उद्दा भरता ग्लू इयर म्हणटाची. त्या मागीर कान आयकुची उण जाता. सदां 2-3-4 वर्सां तुमी चेडू आपयलेर येना आपयलेर आयकनातले करता. सो दॅट्स अ प्रॉब्लम. इफ द बॉटल फीड केला म्हणजे फर्स्ट ENT चेकअप करता. मागीर इम्यून रेस्पॉन्स होऊन जाता. आनी तुमी निमगेले म्हणजे थोरो आस चेडू इट्स ओबिसिटी इज अ प्रॉब्लेम. आतां चायल्डहूड ओबिसिटी म्हणून आमी ते सेपरेट हें करताची ताका एडवायस दिवचे वताचे आनी असल मस्त पुरो रोग येवचे चान्स आसता. आतां एक चेडवान तागेलें तूक चड जावंक जाल्यार कसं कोरेत एक आवसून म्हळ्यार आवसूल दूध दान तूं पौष्टिकांश चड जावंक जाल्यार आवसूल आहार आहारांत चेंजेस केले जाल्यार सदां कॅल्शियम आशिल्ल्या कॅल्शियम टॅबलेट्स दिताची. कॅल्शियम आशिल्ले फूड ड्राय फ्रुट्स तांतूं पुरा मिनरल्स मेळटा कॅल्शियम मेळटा. वेजिटेबल्सान तूं आयर्न अंश हें मेळटा. मागीर खावची युजली हें आनी आवसूक लायक न्हीद आसका. सो ते जावका म्हणजे चेडाक दूध सम मेळटा. चेडा दूध मेळ्ळेले चेडू न्हीद जाता. 1 घंटो 2 घंटो 3 घंटो 4 घंटो न्हीद जाता. आनी चेडाल कितली पट्टी मूत वता म्हणलें एक लॅक करता. 7 - 8 पट्टी चेडू मुतीता सम मुतीला म्हणल्यार चेडाक आवसूल दूध पावता म्हणून अर्थ. आनी 10 दीस म्हणटना जाल्लेले चेडाल तूक वापस येता. ताजे नंतर तूक चड जाता वता. चेडाल तूक चड जाता आसल्यार चेडाक आवसूल दूध मेळ्ळें करेक्ट आसा. जाल्यार चेडू न्हीद ना म्हणल्यार दुसरी कसली प्रॉब्लेम आसा. आयदर चेडाक कोलीक आसा प्रश्न आसा कानादुखी आसा. सो ताजे निमित्त रडता. सो कोलिकस म्हणून अनकम्फर्टेबल रडता म्हणून वापस फीड करता. फीड केलेलं वापस चड जाता ओवर फीड जाता. चड ओंगचे पुरो नेम इमोशन्स चड जाता. थंय तेन्ना ते रेडनेस जाता मोशन करचे कडेन एका तुलन एका प्रॉब्लेम जाता. 1-2 महिना चेडा जाल्यार मलावरोध म्हळ्यार कॉन्स्टिपेशनाचो प्रॉब्लेम आसता.
तेन्ना ती वाळान तिल्या माय सांगता चेडो हग्गनी ताका एक हाजे वाळीचे चिगूर घाली नातल्यार हाजे पपाया देंट घाली ते समजता म्हणून मस्त जन हांव सुख म्हळ्यार फ्री एडवायस मेळनासता जाल्यार कॉमन प्रॉब्लेम जावन आसा हक्क सोल्युशन कसं आतां चेडू सुरवेक कितले पटी मोशन करता म्हणून एक अंदाज आसता आतां सडनली ते राबता म्हणल्यार मूत उणी जाल्ला म्हणल्यार आवसूल दूद पावना आसचें पुरो आतां आवसूल दूद पावता बट स्टील मोशन जायना आसचें पुरो तेन्ना कशें म्हणल्यार आतां ब्रेस्टांत 2 कंपार्टमेंट आसा दूद अशें 4 मिल्क आनी हायंड मिल्क म्हणटाची 4 मिल्कांत उदक चड हायंड मिल्कांत न्यूट्रियंट्स चड प्रोटीन फॅट आनी आसता सो हायंड मिल्क मेळ्ळें चिक्की उणी जाल्यार तेन्ना ताका मोशन वचचें आनी हें जाता सो असल आवसून कशें करत म्हणल्यार पिवन जेत्ताची थोडे हायंड मिल्क काणू एक स्पुनान दिल्यार मेनी अ टायम्स द प्रॉब्लेम्स आर सॉल्व्ड आनी कसलेय भितर घालतना उदक करचें का ते चिक्की घाय जाल म्हण जाल्यार प्रॉब्लेम्स आर गोइंग टू मल्टिप्लाय सो इट इज नॉट ए इजी नॉट एडवायजेबल मस्त टेंडर आसता त्या जागो ना आतां घालची जाल्यार ते रेड रबर ट्यूब आनी मेळटा मागीर एनिमा दिवचे आनी यूज करता सो मेडिकली हें करून करता सांज चेडूक न्हीद कितले सुख आनी चड असल्यार लायक वे न्हीद आतां जल्लेल चेडू सादारण 20 to 22 hours फर्स्ट डे सेकंड डे 22 hours न्हिदोक म्हळ्यार ते उठायचे दूध पिता न्हिदता ताजें काम तितलेची फर्स्ट फ्यू डेज सो फर्स्ट फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स मागीर व्हड जाता जाता त्या न्हिदाची ड्युरेशन उणी जाता येता आतां 6 म्हयने चेडू एटलिस्ट एका 16 to 18 hours न्हीद आसता सो नीद इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट फॉर द फिजिकल ग्रोथ आतां चेडूक एक ग्रो जावचें कम म्हणल्यार आतां न्हिदांतू ग्रोथ हार्मोन सेक्रेशन जाता वरलेल हार्मोन सेक्रेशन्स आनी जावचे नीद सम आसले इवन ब्रेन डेवलप जाता ब्रेन कनेक्शन्स हें डेवलप जावचे सिनॅप्सीस म्हणटाचे आमी सो ते आनी पुरे समज जावका म्हण जाल्यार चेडूक एक न्हीद सम आसका सो एक पाटी दूद आनी एस्टाब्लिश जावन से 2 वारगी 1 म्हयने नंतर ते टायम फीडा बदला डिमांड फीडाक शिफ्ट ओवर करता ते 2-2 घंटे भूक नातल्यार जागोन दिवचे आनी त्या चेडू पित्ता ओंगता प्रॉब्लेम जाता ताजे बदला चेडू केन्ना बुकेन उठायत की लायक न्हिदोन बुकेन उठायत की तेन्ना फीड करचे एक न्हीद उणे चेडूक न्हीद करचे कसले ट्रिक्स उपाय कसले आसा की ना डेफिनेटली वखद न्हय चेडू इतलें न्हिदना म्हणल्यार एक 2 काडका चेडावत कोलीक आनी गॅस चड आसल्यार आतां चेडाल गॅस पास करचो आसा म्हणल्यार ताजें डिस्कम्फर्ट आशिल्लें दोनीचे नाक बंद आसलेली आतां नाक बंद जावचें कशें आतां नाणोचें तूं तेल घालून मसाज करून उमती घालून पुरा घालताची तेन्ना थोडे तेल नाका गेल्यार साबून नाका गेल्यार बिकॉज चेडू स्ट्रगल करता न्हिदतना ते गेल्ली म्हण जाल्यार तेन्ना चेडू ब्लॉक जाले तांकां चेडाक तोंडांतल्यान ब्रीथ करचें गत आसना सो न्हिदनाची नवे कान्ना उद्दा वता कान्ना थोडे प्रॉब्लेम जाता सो हें पुरा जाताना ह्या पुरा अटेंड केल्यार कसले चेडू न्हिदना म्हणून आतां मोशन करचे कडेन आसतनाची रेडनेस आसा ताकाय अटेंशन दिवपा सो तशें केलें म्हण जाल्यार तें कारण आसा सी बेजिकली हांव कशें सांगचे प्रयत्न करता म्हणल्यार एक चेडू न्हिदना जाल्यार एक कारण आसा तें कारण कसलें म्हणून फायंड आवट करून ताका उत्तर दिवपा ते लसीकाकरण म्हळ्यार इम्युनायझेशन म्हणटा आमी वॅक्सिनेशन म्हणटाची हाजे इम्पॉर्टन्स कितली म्हणून जनाक आतां आडता आयलेले कोविडा निमित्त कोण नासता जाल्यार चेडूक सांज सुकूनूच आमी मस्त वॅक्सिनेशन करताची तांते 2 नमनेचे आसता एक अगत्य जावन दिवंक जालेले आनी केलो ऑप्शनल म्हळ्यार अगत्य असल्या दियांची म्हणून तशी ह्या लसीकाकरणा विशीं स्वल्प माहिती दिता आतां वॅक्सिनेशन गव्हर्मेंट सांगता हे वॅक्सीन दिवका म्हणून गव्हर्मेंट प्रोग्राम आसता आनी वॅक्सिनेशन कसलें करचें म्हणल्यार आतां ह्या त्या रोगान मरण जावचे चान्स आसा चेडाक जिवाक अपायाचे चान्स आसा नवे ताजे निमित्त परमनंट डॅमेज जावचे चान्स आसा तसले रोग आतां टेटनस म्हणल्यार टेटनसान परमनंट जाता नवे चेडान मरचे चान्स चड आतां बीसीजी तुल्यान मस्त प्रॉब्लेम जावचे चान्स आसा
सो पोलियोतून तो पॅरालिसिस जाता सो असल मेजर कॉम्प्लिकेशन जावचे कसा रोग आस की त्या पोलियो टेटनस डिफ्थिरिया पर्टुसिस मागीर एच इन्फ्लुएंजा म्हणटाची एच इन्फ्लुएंजा त्या बॅक्टेरिया निमित्त मेनिंजायटीस जाता मेनिंजायटीस जावन परमनंट डॅमेज जाता सो हेपेटायटीस बी जाल्या नंतर जॉन्डिस जाता लिवर फेल्युअर जाता मागीर होड जाताची लिवराक कॅन्सर जावचे चान्स आसा सो कॅन्सर प्रिवेंट करता सो तशी ते हेपेटायटीस बी दिताची मागीर रोटा व्हायरस चेडवांक उदकटे प्रॉब्लेम जावन ऑप्शनल नाही रोटा ना कंपल्सरी इता म्हणल्यार वायरल रोटा व्हायरस इन्फेक्शन जावन लूज मोशन जावन ताजे जावचे मरण जावचे प्रमाण आमगेल्या देशांत चड आणि 2 वर्सां भितर मात्र गी म्हणून 1 वर्सां भितर ताजे नंतर तितले प्रॉब्लेम जायना सो ते रोटा व्हायरस दिवका जाता आनी आर्ता गव्हर्मेंटान न्युमोनिया काही वॅक्सिन दिवची परमनंट केला सो ताजे निमित्त न्युमोनिया निमित्त ऑटायटीस जावचे कानादुखी मेनिंजायटीस जाता आनी न्युमोनिया जाता हाजे निमित्त चेडाल जिवाक पाय जावचे चान्स आसा सो ह्या पुरा वॅक्सिनेशन गव्हर्मेंटान सांगिल्लें आसा आनी आवसुकाय दिवचे आसा टेटनस चेडाकाय दिवचे आसा त्यांच्यात ताची मागीर 1.5 वर्सारी 5 वर्सारी 10 वर्सारी टेटनस आता चिकन पॉक्साकय वॅक्सिन आसा आनी हेपेटायटीस एक वॅक्सिन आसा दॅट इज ऑप्शनल आनी इन्फ्लुएंजा बट कितले ताजे निमतो उपयोग आसा डॉक्टर सांगतांची चिकन पॉक्स चेडा जावन वच्चेची लायक वॅक्सिनेशन दिवची बदला म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ 5 ವರ್ಷ ಪುಣಿ ರಾಕುಯಾ म्हणटांची स्कूल आनी वचते दೊಡ್ತಾय ना सी आता चेडू हांकां चिकन पॉक्स जाल्यार इट्स अ वेरी माइल्ड डिसीज चिकन पॉक्स हॉड्डांक जाल्यार जोर जाता सो तशें केल्यार देर इज नो प्रॉब्लेम इट इज अप टू द पेरंट्सान डिसायड करता नाव आता चिकन पॉक्स वॅक्सिन दिल्यार 2 डोस दिली म्हण जाल्यार ऑलमोस्ट 100% प्रिकॉशन जाता और इवन चिकन पॉक्स जाल्यार वेरी माइल्ड 2-3 पॉक्स पडटा आनी थंय रावता चेली चेडू आस म्हण जाल्यार प्रॉबब्ली तांकां कॉस्मेटीक रिजन्स म्हणटा आतां एक तोंडार एक पॉक पडले एक मार्क जाले म्हणल्यार इट्स सो तशी पेरंट्सान डिसायड करता ते दॅट्स वाय वी से इट एज अ ऑप्शनल वॅक्सीन आता एक चेडूक 6 महिन्यांतू आमी अदर देन मदर्स मिल्क फीडिंग स्टार्ट करताची म्हणजे खाण आहार दिवच्याक आमी स्टार्ट करताची एक चेडाले संपूर्ण पोषण भरवणेक कसं पुरो खाण दिवेत चेडाक आहार दिवेत नाही चेडाक आहार दिवचे आमगेले आईल पद्धती प्रकारच दिवचे काही हें करचे पुळीक पद्धती आसत पुळीक्रम आसा ते बोळू दिवचे शीत दाळी नंदई सो फॅमिलीन फूड केलेलेची घरकड केलेले फूड इज आयडियल जावन आसता ते म्हणल्यार से आवसूल ब्रेस्ट मिल्क ताजी कितली इम्पॉर्टन्स आसा म्हणल्यार चेडाक ताजी फ्लेवर घालता आता फुडली कालाचे प्राय जालेले जनान सांगचे आशिल्ले तुका ह्या चेडाक आंबो म्हणल्यार भारी प्रीती गो तूं गुरबिणी आशिल्लो तो आंबो खाल्लेलो आसता इट्स अ फॅक्ट इट्स अ सायंटिफिकली प्रूवन टुडे आतां प्रूव केला ताची इता म्हणल्यार आवसून खाल्लेले फूड चेडाक आसता सिमिलरली द ब्रेस्ट मिल्काचे फ्लेवर चेंज जाता सो ब्रेस्ट मिल्क घेतिल्ले चेडाक द बेबी इज गेटिंग सेन्सिटायज टू रिसीव द फॅमिली फूड सो ह्या फॅमिली फूड रिसीव करूंक येताच डेवलप जाताच चेडाक आउटसायड दुसरी कसले ह्या प्रोसेस्ड फूड आनी दुसरी कसले फूड दिली म्हण जाल्यार ते एंटायर प्रोसेस ऑफ टेस्ट रुची डेवलपमेंट जावचे आनी पुरो हॅम्पर जाता आता एक चेडाक तांणी आतां नवे नवे पुरो आयला हाजे फ्रूट प्युरी म्हण दिताची तशीच मल्टीग्रेन मील म्हण पुरो दिताची पुरो रेडीमेड ते जस्ट पॅक्ड मेळटा इमिडिएटली काण दिवचे ऑर्गॅनिकली प्रोसेस्ड आनी प्रमाण बरो नासता जेरी बट इट इज जस्ट अ फ्रूट प्युरे तशी ना ताजे बदला फ्रेश फ्रूट दिवेत
which has more of vitamins and vitamins and jokadale fruit juices pure dilla tanto yasta na processed navta processed chemicals pura preservatives pura preservative aste sangtachi no preservative no chemicals e manu but how can you preserve without preservatives? It is a processed food. Even without preservative, it is a process. Process करताना कसं झालं म्हणून आमको गोत ना. स्वतःची बदला घरकडे शिजेल शीत त्या तांदूळ पिट्टी कोरनो पॅकेट अंत घालनो ताजोट दुधा पिट्टी मिक्स कोरनो रेट चढ कोरनो त्या विकचे और तेची तांदूळ घरकडे शिजयले री ताक पॅज म्हणताची शीत म्हणताची त्या गुरडून थोडे दूध घालून दिले री दॅट्स आणि नॅचरल घरकड कोरची फूड डाक त्याच्या डाक इम्पॉर्टन्स अति एक साहित्य ताप आणि प्रचरडाक सामान्य जान जेवची विषय अशी साहित्य ताप आणि प्रजल्यारी ताक कितली वखत दिव का गी वखत ऍक्च्युली दिवचे अगत्य ना चढ असं चढ अनकम्फर्टेबल असं म्हणलं कम्फर्टेबल करचे की दिवका त्या वखत दिल्लेरी 7 दिवस होता वखत दिनी जाल्यार 1 वर होता ताप असल्यार दिवका म्हणून ताप असलेरी ताप ऍक्च्युली ताप येवचे कसले आता साहित्य व्हायरल इन्फेक्शन असं ताप असं म्हणलेले ताप इट सेल्फ इज अ ट्रीटमेंट त्या निमित्त व्हायरल मल्टिप्लिकेशन होऊन जाता बट केन्ना अनकम्फर्टेबल जाताची and parents चिके anxious जाताची भयंकर तांका केलो चेडवांक ताप आयल कुडले मात हेर वता फिट्स येता सो तसल सिच्युएशन अंतवर चेडा कम्फर्टेबल करचे का वखद दिवका जाता आता मी त्या विनिंग करतना चेडा 6 महिन्यान खाण कॉम्प्लिमेंटरी फूड दितना मीठ आणि साखर घालू ना म्हणून म्हणताची ते संभव ना टेस्ट खातीर रुची खातीर घालका से आता चड सॉल्ट चड साखर इज नॉट एडवायजेबल बट रुचीक जावका जाता इथे म्हणल्यार 6 महिने नंतर अप टू अबाउट 1 वर्स 2 महिने थारी चेडाले टेस्ट बड्स डेवलप जाता वता the taste bud develop jatta watana the particular type of food दिलेरी तेदन तांकां ते फूड आहार कशी सेवन कोरका खंयची टायप आहार सेवन कोरका म्हणलेले त्या हाजेर येता सो त्या क्रिटिकल पिरियड म्हणटाची तो क्रिटिकल पिरियड ह्या रूच आनी डेवलप जावचे 6 months स्टार्ट जाता एंड गोस अप टू अबाउट 18 months सो तितले भितर ते डिफरंट दुसरी टायपाचे फूड इंट्रोड्यूस करता आता त्या चेडाक खाली दूध दुधा शीत बोळूची 1 वर्स 1.5 वर्स तार कंटिन्यू केल्यार मागीर साण इंट्रोड्यूस करचे मसाला सील फूड इंट्रोड्यूस करचे बारीक कश्ट जाता रेफ्यूज करताचे बिकॉज दॅट टाइम पिरियड गेला ते चेडाक मोठो या एग्ज म्हणटाची आनी दूध गायेल दूध इंट्रोड्यूस करूक कितले समय घेवका आमी 6 महिन्यारी दिवेत की 1 वर्ष नंतर आफ्टर 6 months आफ्टर 6 months सुरवेक सिंगल फूड आता राईस रागी गहू गव्हाचे तसले एक सिंगल मोनो मोनो सिरियल्स तांतो अभ्यास जावन एडजस्ट जाताची मागीर ते 2 मिक्स करून दिवेता त्या अभ्यास जाताची मागीर दुसरे इंट्रोड्यूस फिश खाताल्यान फिश सुरवेक 6 इतले म्हणटा 1 महिनो 2 महिने होता 7-8 months म्हणटा ना मोट्टो दिवचे स्टार्ट करूं सो मोट्टो दिवन मागीर जळके मागीर बरलेले नॉन व्हेजिटेरियन खाताले नॉन व्हेजिटेरियन हंगर सायकल म्हळ्यार कसले हंगर सायकल म्हळ्यार आता चेडाक एक पॉट भरून न्हीद जाता मागीर न्हीद सम आसा न्हिदोन जाताची 2-3 घंटे की 4 घंटे न्हीद जाता मागीर वापस पट्टा भूक जाता पट्टा भूक जावन उठयता आनी वापस फूड डिमांड करता ताका पट्टा घेवका म्हणून हें जाता तो पट्टा भूक आयल्यार चेडू आहार सेवन सम करता आता ब्रेस्ट फीडिंग करतानाय ते हंगर सायकल्स डेवलप जालें म्हण जाल्यार तेन्ना तसल चेडू मुखार फूड जाय म्हणून डिमांड करूं स्टार्ट करताची निमगुका चेडवान सो त्या प्रक्रिया
एक वर्सा फुडेंच केलें म्हण जाल्यार चेडवांक डिमांड करूं सोडका आतां चेडवां पळवण्यांतू दोन विधान आसा एक तांकां टायमार वचून हांव मातशी भोंवता धांवता खावयता गार्डना व्हरता फोर्सार खावयता वीच इज ताजे निमित्त अपकी येवचें स्टार्ट जाता फूड रेफ्यूज करूं स्टार्ट करताची ताजे बदला तांकां खावका म्हण आश येवची तशें कर न्हू ते भूक जाव न्हू तेन्ना ताजी रुची लायक जाता तांकां आनी काही डिमांड करता जाय चड जाय म्हणून सो ते एक ह्या सायकल केलें म्हण जाल्यार चेडूं व्हड जाताना तांगेलो आहार सेवन आरामेर जाता कितलेगी जन चेडूवांक रात्री तांणी दूध पिवयताची नाईट फीडिंग म्हणटाची नातल्या मध्य जाग उठयता चेडू तेन्ना ताका स्तनपान करयताची नातल्यार अशी बॉटल दिताची हे करचें अगत्य की ना 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 मध्यांतू राती एक पटी चेडू रातीची न्हीद जाताची 8, 9, 10 घंटे लगी मागीर मध्य एक पटी चड म्हणल्यार 2 पटी दिवेत सो एक दितले सकाळी 4-5 घंटे दूध पितले मागीर ते सकाळी मॉर्निंग फीडाक वता सो एटलिस्ट एक 2 पुणी बट 4 to 5 hours स्ट्रेच न्हीद 2 पटीची पुणी मेळका त्या चेडाक तर तशी मेळ्ळी म्हण जाल्यार सकाळ उठयता आनी 1 वर्स नंतर त्या सकाळ उठयले चेडाक सुरवेक आमगेले घन आहार दिवका ब्रेस्ट फीड कोर न्हू मागीर घन आहार दिवचे चमकल्यार प्रॉबेबली घेना सो रातीचे न्हीद आनी 2 घंटे एक पटी राती जागोन फीड करचे इज नॉट एडवायजेबल ಕೆಲವು ಚರಡು ಥಂಬ್ ಸಕ್ಲಿಂಗ್ म्हळ्यार अशी अंगुष्ट तोंडाक घालून चिमटाची येनातले ಕೆಲವು जन आवसूची चरडा पॅसिफायर म्हण दिताची एक निप्पल अशी तोंडा अशी बूच घालची म्हणटाची तशी पॅसिफायर म्हणटाची त्या पुरा दिवचे गती की ना पॅसिफायर इज इजी वे आउट कितलेची the right way is to find out chada kasal like the give attention find out the problem atkolik asle chadu radta म्हणून ते pacifier घालता कल pacifier सम ना म्हणजे ताज निमित चड वारी वता चड वार गेलेला आणि काही चड प्रॉब्लेम येता सो इट इज नॉट थंब सकिंग कसं म्हणल्यार एक इट्स ए ब्रेस्ट फीड केलेले चेडवांत मस्त उणी ते बॉटल फीड करतना इट तुगेले सैत आसा नाक ब्लॉक आसा मागीर काना इन्फेक्शन आसता तशें आसतना सक्कानी स्वालो करतना ते देर इज ए ट्यूब कनेक्टिंग नोज टू द इयर ते ओपन जाता सो दे फील कंफर्टेबल ताजे खातीर ते थंब सकिंग एक्शन स्टार्ट जाता एंड देन इट बिकम्स अ हॅबीट ते हॅबीट जाताची मागीर तातूंतल्यान भायर हाडची कश्ट ताजे कसले दुष्परिणाम आसगी आसा ते एनाटॉमिकल ते एनाटॉमी जॉज येता दांत भायर येता म्हण म्हणटाची ओके ते चरडा दांत येताना एक साधारण 6-7 महिने म्हणटान चेडवांक दांत येता तेन्ना ताका लूज मोशन जाता हे पुरा सहजगी ते येवचे इरिटेशन तांतू इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स ची चड जाता एंड नॉर्मल मोशन आसचे पुरो नेमे थोडे ग्रीनिश मोशन आसचे पुरो ताका कसलेय कोरका म्हणना बिकॉज इट्स ए नॅचरल एंड इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಚರಡುವಾಂಕ ಉಲ್ಲೋಚಾಕ ಕಷ್ಟ जाता कितलेगी जन चरडून 7 महिन्यारी जम्मा म्हणून सुरू करताची ಕೆಲವು जन 1 वर्सार म्हणून सुरू करताची तर ಕೆಲವು जनाक ते स्पीच डिले जाता हाका कसले स्पेसिफिक कारण असतगी वाय अगेन सी आता चेडान उल्लोचे शिकची कशी आमगे आयकून सो उल्लोच्या शिकूक जाल्यार एक कान सम आसुका आनी त्या उल्लयला आयकून आसुका एक वर्ड साधारण एक 450 टायम्स to 1500 टायम्स आयकून आसुका तेन्ना ते चेडू रेजिस्टर करून रिप्रोड्यूस करता सो सुरवेक एक मोनोसिलेबल्स म्हणटाची पा बा सो मागीर 2 वर्ड्स टाटा बाबाय मामा सो देन द स्पीच डेवलप्स साधारण आयडेंटिफाय करचे बॅबलिंग म्हणटाची बॅ 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 हें करता बॅबलिंग सो दॅट्स अ फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ स्पीच नाउ एटलीस्ट बाय 1 year 1 or 2 words सांगुका and there is a particular way by 2 years 20 words or sentence of 2 words minimum time ताजे पस चड जाल्यार होडणे ताजे पस उणे आसचे ना सो ह्या उल्लायनी म्हण जाल्यार देर आर वेरियस रिजन्स
आता कान आयकनी जाल्यार जाता इफ देर इज नो इंटरॅक्शन घरकडे उलयतले जेन्नातल्यार जशें जाता ना जाल्यार हांव सेकलीची तिगेलें काम आसता बापूसू कामा वता न्यूक्लियर फॅमिली उलयतले कोणूय नाची सो चेडाक टीव्ही अद्रा घालताची टीव्ही इज वन वे कम्युनिकेशन सो इट्स आनी कार्टून घालताची सो चेडाक खुशी हांव सुय कम्फर्टेबल बट द डेव्हलप जावची लँग्वेज इज नॉट नॉर्मल लँग्वेज कितलेगी जनाक मातृभाषा आवय भाषा ना उलोवच्याक त्याची तांणी टीव्हीर कसो पळयता त्या भास येता त्या भाशा दॅट्स अ कार्टून पळोवन दे बिकम ए कार्टून आनी ते एक्सेंट तांगेली तशी त्या कार्टुनाचे एक्सेंट येता उलोवचे सो इट्स आता चेडान लायक जावन हेल्थी जावन ब्रेन डेव्हलपमेंट एक्टिविटी इमोशनल डेव्हलपमेंट पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट चड जावका म्हणल्यार देर हॅज टू बी इंटरॅक्शन हांव सू आनी बापूसू चेडा वट्टू डायरेक्ट आय टू आय कॉन्टॅक्ट करून कितली उलयता की कितले इंटरॅक्ट करता की ते चेडाक स्टिम्युलस तितले मेळटा सो त्या तसले चेडू बुदोवन येता हाजी फुडें तुमी प्रश्नेंतू इम्युनायझेशन या लसीकाकरणा विशयी उलयले या लसीक दितना वेळ जाल्यार कसले कारणा निमित्त वेळ जाल्यार ताजे कसले दुष्प्रभाव आसगी ना ना ते कंटिन्यू करूनच मिस जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना ते कंटिन्यू करका खंयची मिस जाला म्हूण होंदून ताजेर आसता लसीकाकरणा निमित्त कसले सायड इफेक्ट्स आसगी दुष्प्रभाव कसले आसता खंयचेय लसीकाकरण खंयचेय वखदा निमित्त दुष्परिणाम आशिल्लेची बट सेफ्टी मार्जीन एस्टॅब्लिश करून आसताची आता लसीकाकरणात गव्हर्मेंटांतूय दिताची प्रायवेटांतूय दिताची आता लसीक दितना ते एम्प्यूल म्हणून मेळटा एकल्याक दिवचे आनी एका वायल मेळटा ते मस्ट जना दिवचे चड प्रॉब्लेम ते वयलांतू दिवची निमित्त सो आनी ते दिवची विधानांत आसा सो फस्ट यान दिवन वॅक्सीन दिवन कसले रिएक्शन असले नेक्स्ट टाइम दिता जागृत जावका ताप येवचे पुरो तुका जिके दुखे आसचे पुरो ताजे खातीर तापाचे पॅरासिटामॉल वखद दिल्यार जालें तितलेचे दुखे आस म्हणजे जाल्यार आयदर तें जेवा आयबुप्रोफेन म्हूण दिताची तितले दिल्यार एंटीबायोटिक्स आनी दिताची केला पण एंटीबायोटिक्स झाले तितले आतां आमी इम्युनायझेशन म्हणून मात नाही इवन ताप आयल्यार चेडाक खांक येस तशें प्रमाण सांगून एंटीबायोटिक्स आनी दिताची ते घेवचे सेफ गी सेफ म्हणल्यार द क्वेश्चन इज नॉट द सेफ्टी क्वेश्चन इज इट रिक्वायर्ड फर्स्ट दॅट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आतां आमी इतली पुरा उलयले ब्रेस्ट फिडिंगा तुलन चेडाल टूक ब्रेस्ट फीडिंग पॅटर्न कॉम्प्लिमेंटरी फीड्स हें पुरा करचें कसल्याक म्हणल्यार चेडाक कसले रोग येनाशी इम्युनायझेशन दिलें रोग येनाशी चेडाक रोग इतले पुरा करून रोग येता आसा म्हणल्यार तेन्ना मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्शन्स जावचे 5 वा 6 म्हयने नंतर एक चेडाक इता म्हणल्यार जाल्ल्या चेडाक अवसुले तुलेन ते रोगनिरोधक शक्ती येता त्या उणी जावन सादारण 4 तुलेन 6 म्हयने म्हणटा चेडानच डेव्हलप करपाक जाता सो ते इन्फेक्शन जावचे स्टार्ट जाता सो तें जातना इन्फेक्शन जावन युजली साधारण जावचे फर्स्ट जावचे वायरल इन्फेक्शन सिंपल चढते त्याच जावचे सैत्य ताप केलो चरडूवाक महिन ताप आयले असं म्हणजे सैत्य ताप आता युजली 4 तुल्यान 5 पटी हांगा रुरल एरिया सांतू 5 तुल्यान 6 पटी पट्टणांत आसल्यार येवचे सहज ताजे खातीर वायरल इन्फेक्शन जाल्यार अगत्य असले तापा वखद अगत्य असले सैता वखद पळोवन घेतले असले 3 तुल्यान 4 दीस म्हणटा ताप उणी जाता वता ताप उणी जावन 5 सांचे दीस सम जाताची आतां तापायल सुरवे दीस एंटीबायोटीक घालचे सम अनलेस हांव एंटीबायोटीक दिवका जाल्यार म्हाका एक एविडन्स जावका ते एविडन्स आसल्यार बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आसा म्हणून एविडन्स हांव एस्टॅब्लिश करून मागीर ते एंटीबायोटीक दिवका सो एंटीबायोटीक दिल्ल्या निमित्त कसं जाता युजली ताजे दुष्परिणाम मस्त आसा आतां एंटीबायोटीक हांव हेची बॅक्टेरियाक तोंदरी करतले बॅक्टेरियाक मारका ना कळना सगळे आशिल्ले पोट्टा आशिल्ले बॅक्टेरिया मोरून वता सो पोट्टा आशिल्ले बॅक्टेरिया वता न्हू उदकट स्टार्ट जाता सो पोट्टा आशिल्ले बॅक्टेरिया हें केल्ल्या निमित्त आमगेल्या इम्यून सिस्टमाचें कनेक्शनूय वता
सो ताजे निमित्त ताजे रिकवर जावचे Vitamin loss उपास जाता, विटामिन सेवन जाता ताजे निमित्त उपास रिकवर जावचे उपास नॉर्मल फूड घेवन जाता इतले ह्या नंतर चेडाक मेन येता असं म्हणून जाल्यार आमगेले वातावरण पळोवन घेवपाचें जाता युजली कशें म्हळ्यार एक चेडूं व्हड चेडूं एक आसता स्कुलावचे चेडूं ते हाडटा सयत स्कुला सोकून चेडूं 3-4 चेडूं आसल्यार एकलें तुलें एकलें मेरी गो रावंड हें जाता आनी हें आमगेलें वातावरण पळोवपाचें जाता वातावरण पळयलें म्हणल्यार घराचें वातावरण इंडोर पोल्युशन म्हणटाचें विच इज लिस्ट आतां हांगा इंडोर पोल्युशन म्हणटाची आतां घरा कडेन जळार आसा मलेरिया येता म्हणून कॉयल मॅट लिक्विडेटर हें पुरो घालपाची सो तांचे केमिकल्सा निमित्त आमगेले इन्फेक्शन जावचे चान्सेस सयते खांकी जावचे चड मागीर ते इन्फेक्शन जाता गेले नाका मातशी एक एडिनॉइड्स म्हणटाची ते हॉट जाता सो तशी मस्ट प्रॉब्लेम जाता आनी घरकाड कोणेय बीडी सिगरेट तांतल आसलेरी केलो दुर्बळ घर कडेन बीडी बांदिताची ते बीडी पाल्लो ताजे पावडर ताजे निमित्त टोबॅको ताजे इनेल कोन ताजे निमित्त चेडवांक प्रॉब्लेम येता सो ते इंडोर पोल्युशन एक पळोवपाचें जाता आतां एनिमल फर आसता सुणी माजराले ते व्हेरी रेअर ते बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एलर्जीज हें कोरून बट वी हॅव टू ताका एस्टॅब्लिश करपाचें जाता प्रूव करपाक वी कांट ताजितले आशिल्ले एनिमल्साक वी कांट ब्लेम देम कुकिंग स्मोक घर कडेन रांदप आसा पर्नी टायपा घर कडेन ते उज्जाचे रान्नी उज्ज ताजी दुवार आसलेली सो एनी टायप ऑफ स्मोक कॅन क्रिएट मोर प्रॉब्लेम फॉर द हांकां चेडवांक सैते ताप येता सो फस्ट 2 वर्सां तूं सैते ताप आनी मस्ट वखद घालें म्हणल्यार फ्युचर हेल्थाक प्रॉब्लेम जाता सो तांकां रिक्वायरमेंट ड्रग रिक्वायरमेंट आनी काही चड जाता वता आतां मात आनी डॉक्टर्स युजली विटामिन आनी आयर्न सप्लिमेंट्स दिताची हा जगत आसता की आमगेले मोस्ट ऑफ द इंडियन चेडवांक अगत्य आसता इता म्हणल्यार आमगेले पॅटर्न आमगेले ट्रॉपिकल कंट्रीज आसल्यार डार्क स्किन आशिल्ले निमित्त विटामिन डी सिंथसीस बॉडींत जावचे उणें आनी केलो फॅमिलीज तूं ह्या कण्णा म्हूण दिताची टी ब्लॅक टी and black tea into there are what is called as anti-nutrients phytates asta so the black tea tashilang getana tant tashile like nutrients ite white karta ata calcium absorption iron absorption tani pura rapta uni jata so taji nimita supplement kelo korka jata growth samna jale ternu korka jatan weight uneslari tanku korka jata so kelo karan asta taji nimit diuka jata तशी असल पुरा मस्त कारण अशा पुरो चेडवांक विटामिन दिवचाक विटामिन जाल्यार ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ತತ್ತವಳ ಸೈಜ್ ಜತ್ತ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವಾಡೋಚ್ ಕಿತಿರ್ म्हणून सेप्टिलिन आणि प्रमाण दिताच ಕೆಲವು ಜನ त्या पुरागतीस की this is very popular amongst the mothers septilin I don't know ita म्हणलं tant कसं असं it's a ayurvedic preparation I don't think I should comment on that because हांव कमेंट करची सम नाही ताका तांतू मिगेल हें कसं म्हणलं तांगेल पळवण सम आसा जाल्लेल तुलें ते पळवण करेक्ट आसा म्हूण जाल्यार कसलेंय हें जावका म्हूण ना तशी नेक्स्ट स्लाइड आणतो जंक फूड आणि ताजे इल हेल्थ जेवच्या कसं कारण म्हणून असं या जंक फूड हिडन हंगर म्हणटाची और मायक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशियन्सी म्हणटाची या कॉमन प्रॉब्लेम तेचे हांव सांगिल्ले 8 महिने नंतर तुलेन 8 महिने नंतर 8 महिने थारी तांगेले ते टेस्ट डेवलप जाता तेन्ना स्वीट्स आणि असल फूड दिल्यार ह्या कंज्यूम करची चान्सेस चड ताजे निमित्त ओबेसिटी जाता सो आम्ही आमगेला इच्छे तशें तुमी ते जंक फूड खावच्या नज म्हणजे ओबेसिटी कारण जाता म्हणून आतां मी आयच्या आमगेले शीर्षिकेची नांवाची उपाख्यानाची नांवाची चेडवाले पयले 1000 दीस म्हणून अशी दवरूक ते समर्थन करूक तुमी कसं म्हणटात ना ते 1000 डेज म्हणल्यार गर्भ राबील दिवस तुल्याना 2 वर्स कंप्लीट जावचे इट इज एक्झॅक्टली 2000 days 2 years 2 years
ना फर्स्ट 2 years सांतो मोस्ट इम्पॉर्टंट तेन्ना आमकां त्या दिसा मॅक्झिमम ग्रोथ जावचे मॅक्झिमम डेव्हलपमेंट जावचे त्या टायमार सो तेन्ना पळवण सम आसल्यार नॉर्मल ग्रोथ येता नॉर्मल ग्रोथ आयल्यार नॉर्मल ब्रेन ग्रोथ आसल्यार नॉर्मल एक्टिविटीज जाता नॉर्मल मागीर चितल्याक तांणी फीड करचे का शिकताची फूड हाकानी डिसिप्लिन कोरका नीद एक डिसिप्लिन कोरका आणि गॅजेट्स एक डिसिप्लिन कोरता मोबाईल मस्त पळयता चेडू वाय ताजे निमित्त मस्त इल इफेक्ट्स आसा आणि नॉर्मल स्पीच ताका चेडा कितले इनपुट्स जाय आवसुले बापसुले मोग जाय तितले दिवन इंटरॅक्ट करून आसुका कितले वक्त कितली उणी करता की अँड जंक फूड आणि स्क्रीन टाइम असं रेस्ट्रिक्ट करून हें केल्यार फर्स्ट 1000 days इट बिकम्स इजी अँड चेडू मुखा वयल्या दिसान तो हेल्थी जावन आसता हेल्दी इन्फॅन्सी अँड टॉडलरहूड लीड्स टू हेल्दी एडल्टहूड म्हणून म्हणटाची म्हळ्यार आरोग्यपूर्ण शैशव आणि भुरगेपण आरोग्यवंत वयस्क जेवच्याक वाट दाखयता म्हणून सो ह्या ಸ್ವಲ್ಪ विस्तारान सांगता वाय अंत म्हणल्यार आता ಕೆಲವು ತೊಂದರೆ साधारण स्टार्ट जावचे चेडपणांत आता डायबिटीसाक फाउंडेशन घालचे तेन्ना ब्लड प्रेशराक कोलेस्ट्रॉल चड जावचे मागीर मस्त मस्त पुरा रोग आसा सो आता एविडेंस आसा पुरा आयला सो ताजे निमित्त आता चेडपण चायल्डहूड वेळार करेक्ट जावन पळोवन घेवन तांकां कसलेय प्रॉब्लेम ना सप्तसूत्र सांगले 7 प्रिंसिपल्स 1000 डेसाचे तितली फॉलो केले जनरली चेडवांक वखद नातिले हॉट जाताची ओके ಕೆಲವು ಜನ चेडवांक अनेक कॉमन मस्त जन सांगिला ऐकला फूट अँड माउथ डिसीज म्हणून एक जाता म्हणून हाजे विशयी ಸ್ವಲ್ಪ एक ब्रीफ जावन सांगता त्या व्हायरल इन्फेक्शन ते अशी फ्लू आयले म्हणके येवन वता ते ताका चड कसले वरी कोरका म्हणना मस्त पडले मात्र डॉक्टर हायजीन उण आशिल्ल्यांक येवची की ना कोणाक येवचे इट्स अ व्हायरल इन्फेक्शन ते व्हायरल इन्फेक्शन कोणाक येवता कितलेय स्ट्रॉंग असल्यार येवता ताका वखद आसला वखद अगत्य ना ताका उज्ज येता त्या उज्ज आयल्यार खोरोज आसता ते खोरोजाक अँटीहिस्टामिनिक एक दिला इतले वेळो आमगेलो टू तांगेल ज्ञान वांटिले डॉक्टर बी शांताराम बाळिगा हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर मॅम तशीची आमगेल आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हणून मागता